आईली 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 आमगेली कौन ती? हाँ वो पत्तोली. आपके तारे हे प्रोग्रामाक तुमका सगळ्यांके स्वागत करतास. आता आईच्या दिवसाचे तुमगेले राशी भविष्य कसं नाही म्हणून आम्ही पळया. हाँ आईले आईले हे एक प्रोग्राम हांव मिस करची म्हणून आबा ते राशीन तू कसं नस म्हण पळो का हांका आणि त्या गुंडाक एक पण स्कुलाक आणि पेटेल मागिरी हांव हे पळोचे प्रोग्राम. सुरेख आम्यात मेष राशीचे भविष्य कसं म्हणून पळया. ಮೇಷ ರಾಶಿचे ಜನ आयचे दिवस ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕ दावनास का वाहन चलायसिताना तुमका कसने तरी तोंदर जावचे चान्सेस अस आणि तुमका कसने तरी एक अवमान जावचे संदर्भ येवच्या पुरा तेच दावनो ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕ दावन राहते. अಯ್यो हंगेले मेष राशी हांव आत्ताची फोन कोण सांगता. अय्यಯ್ಯೋ कितले केल्ल्यावर हे एक स्कूटी स्टार्ट जाताना आईचे दिवसाचे हाका हात दिवक आशिल्लो. हांव आतां कॉलेजाक कशी वचचें म्हाका लेट जातास मू कसं करचें. हां एक काम करता हांव बसर वता. सुरेख हांव मिगेल टेन्शनान दास हें एक पत्तोळिल्लें हेंच टायमार कॉल. हां हॅलो सांग गो कसं नाही. इथं हांव आतां राशी भविष्य पळयलें तुमगेलें. तुम्ही आज वाहन चलायसितान जागृत करपाक आणि अपमान एदुरसूचे प्रसंग येता म्हूण सांगला. चिके जागृत उरची. वय माराय ती ऑलरेडी हंग स्कूटी स्टार्ट जायनाशी हांव बसर वचका म्हूण सांगून बस स्टँडावर चमकून वतास आनी कसं कसं फेस करचें कसक्या बा. जायत मरे ती हांव आतां दवरता हांव चिके अर्जंट आसा. ಟಿಕೆಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ. ಓ ಬಾಲು ಮಾಸ್ಟ್ರು ನೀವೇನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಓ ಸುರೇಶ ನೀನ ಮಾರಾಯ. ಅದು ನಂದು ಗಾಡಿ ಹಾಳಾಯಿತು ಮಾರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓ ಹೌದಾ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ. ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೀಗ ಕಾಲೇಜಿಗಲ್ವಾ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್. ಹಾಂ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಏನಿದು. ಏನಾಯಿತು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ. ಅದು ಅದು ಎಂತ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏಲಕ್ಕಿನೇ ಉಂಟು. ಏನು ಹೇಳುದು ಸುರೇಶ ಇದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಬರೀ ಏಲಕ್ಕಿನೇ ಉಂಟು. ಇರಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನನಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಲ್ವಾ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾವನೂರ ಹಂಗೆಲ್ ಪರ್ಸಂಟ್ ದುಡ್ಡು ನಾವ ಖಾಲಿ ಏಳು ಮಾತ್ರ घरकड रंदा पाणी करची की म्हणून. हे कशी अशी दवचक साध्य बा. म्हाका करेक्ट उडगस निगेल पर्संत 2,000 रुपये आशिल्ले. ए पातोळी तूं सांगील पळय तवळी सकाळी तशी जाल गो. वाहन चलयसुतांची जागृत आसका म्हूण सांगलें. हंग पळयल्यार वाहनाची सामना आनीक अपमान जाता म्हूण सांगलें. आज बस्सार वताना तशी जाल गो. हां होय वे कसन जालें तें. कसन जावच कसन मरे ती. हांव काल पळयलां मिगेल पर्संत 2,000 रुपये आशिल्ले. आज पळयतना दिसतना तुका दोन गोतस कितें खंय आस म्हणून. ते 2,000 खंय गेल्ले म्हणून कळतना मरे ती. पर्संत पळयता दुड्डू ना खाली 7 आस. तें हांव तुमकां निमगिल्लें माहिती. हांव तुमगेले पर्स तुमचे दुड्ड काडटा म्हणटा तुमी हां हां ओके ओके म्हणलेंची ताकाचे हांव काडलें. आनी एक ज्योतिशीन सांगलें पर्सांत आमी तिके आळ घान दवरले रे पर्सांत दुड्ड चड जातगे. ताकाचे तुमगेले पर्सांत दुड्ड नाशिल्लें मा हांव थोडे आळ घान दवरले चड जावं म्हणून. अय्यो हे तुगेल काम वे मरे ती.
तू पळयलेले ते राशी भविष्याचे ज्योतिषेन अवमान दत्त म्हणलेलं सम मात्र भायलेल निमित्तच अवमान दत्त म्हणून मग गोत नाशेल माराय ते पळेल इंच नेवे तुम्ही लास्ट एपिसोड तो हांव तुमकां एक सांगिल्लें कसं नसलं रे हां हां ओके ओके म्हणून सांगलं रे तुमच्या लाईफान तो शांती असता नेಮ್ಮदी असता म्हणून सांगून मात्र त्या प्रति संदर्भ बरी तशी जायना तशी जावन बायल कसन म्हणता म्हणून सांगून समो ऐकूंक घेनो मागीर हां हां ओके ओके म्हणका की नाका की म्हणून तुम्ही डिसाईड करका आमगेल घराच्या फॅना शब्द निमित्त अशी सकट प्रॉब्लेम जाला आमगेले हे आईच एपिसोड तुमकां इश्ट जालेले आसला रे एक लाईक बटन होती येते तशींची कोण कोण पतोडी माय यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार रे आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ते ಕೆಲವು ಜನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಳೆಯನ್ನ ಶೇಷಿಲ್ದಲ್ಲ ರೀ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ पळोवन मागीर हें पळयाची तुमगेले अभिप्राय कसले असले री कमेंट सेक्शनांत घालाची हांव आनी नेक्स्ट व्हिडियोंत मेळटा धन्यवाद.